सगळे मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळे मोगाचे सिंहासनाचो कापेऱ्या राजवटी आपली चलयना प्रितीच्या भुरग्याक एकठांयला सोनेल्या कोपान विंगयता सिंहासनाचो कापेऱ्या राजवटी आपली चलयना प्रितीच्या भुरग्याक एकठांयला सोनेल्या कोपान विंगयता परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळे मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळे मोगाचे सोडीचो आमचो देवाचे पापयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती जोमयता पोरजोरान सोडीचो आमचो देवाचे पापयता सोमेस्ताक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती जोमयता परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळे मोगाचे परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळे मोगाचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज सेवा धर्मीक वर्साच्या निमाण्या आयताराक पवित्र सभा सोमी जेजू क्रिस्त सोगता सर्वांचो राजा ही दोबाजीक परब संबरपता तशेंच आयज तावन आमी भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे पुर्बेक नोवेना सुरू करता पयल्या नोवेनाक विशय असो घेतला पवित्र स्नानाच्या दिसा थावन शुभ वर्तमानाचे पुरगोटणार आमी पाप साहेब फ्रांसिस्क आपल्या अपोस्टलीक शिटकावणेंत इवांगेली गावदियम पवित्र स्नान घेतलोल्या दर एक वांगड्याक शुभ वर्तमानाचे पुरगोटणार जावंक जबाबदारी आसा म्हूण उगडास करता पाप साहेब अशें म्हणटा पवित्र स्नान घेतलोली पवित्र सोबयेंत खंयच्या पावंड्यार आसूं अभावाताचे नदरेन चड उणी आसूं सगळीं शुभ वर्तमानाची पुरगोटणारां भागिवंत फ्रांसीस शावेर त्या कालावेलो एक उर्बेवंत शुभ वर्तमानाचो पुरगोटणार भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या प्रेरणान आमी आमच्या उतरां आनी कोरन्या वरवीं शुभ वर्तमानाचे उर्बेवंत पुरगोटणार जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाची कृपा आमकां मागुया आनी के पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओडकून घेवया दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवीदार देवा
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थना मागता आनी सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा आमच्या दोयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सोगटा सर्वांचा राजा तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुजी खुशी जाली देखून पातकांच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुजी सेवा चाकरी करूं आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावो म्हूण आमी प्रार्थना आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप हांवें म्हज्या राच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो तो काळा युगान आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचे शी वेलो ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळे परजाचे राष्ट्राचे आनी भाशेचे लोक ताचे सेवक जाले ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताची राजवटकेचें केन्नाच निसंतोण जावचें ना
देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब गायोनांतल्यान जातलो. वैभवान नेसलोलो सोर्वेस्पोर राजवट चलयता. पदव्याची आंगोस्त्रां सोर्वेस्पोर नेसला. आपल्या पेंटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. आमचो जबाब सगलो संवसार तुवें हालो ना तसो थीर केलाय. अरंबाक तावन तुजे सिंहासन गोड उबें आसा. सासनाक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब तुजें उतर कोय दीस हालो ना बदलो ना. संवसार सोरो सोर सर्वेस्परा तुज्या घरांत फांगतोली पवित्राय. आमचो जबाब प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. जो कात्रीचो साक्षी मेल्ल्या मोदलो मालगडो जल्मल्लो संवसारांतल्या पातशायाचो पातशाय त्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. तो आमचो मोग करता आनी आपल्या रोगतान ताणें आमकां आमच्या पातकांतलीं धुवून काडल्यात आनी आपल्या बापाची सेवा करूंक याज्ञिकी राजकूळ आमकां केल्यात. ताका मोहिमा आनी पदवी सदां सर्वदा आमेन. हो पळयात कुपां बरोबर येता. सगलीं ताका तोपला ती लेगून ताका पळयतलीं आनी संवसारांतल्यो सगल्यो पोरजा ताचें दूख करतल्यो. हें खरें. आमेन. जो आसा, जो आसलो आनी जो येवचो आसा तो सोर पदवेदार सर्वेस्पोर देव म्हणटा. हांव ओरोम आनी शेवट. देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराच्या नांवान येता तो सदोव. आमच्या बापा दाविदाचे राज येता ते सदोव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पिलातान जेजूक म्हळें, तूं जुदेवांचो राजा. जेजून परतिपाळ केलो
हें तूं तुजेच ओस्टोंगीस म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां. पिलातान म्हळें, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल यादनिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलाय तर तुवें? जेजून परतिपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातांत पडना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हळें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण स्वत मानून घेवंक तयार आसात तीं म्हजो ताळो आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितांतली एक घडणी आपले एके चिटींत अशी बरयता. तामिळनाडूच्या एका खेड्या गांवांत एका दिसा खंय एक गोरबेस्त ओस्तोरी गंभीर पिडेंत पडली. आपल्या भुरग्याक जल्म दिवंक जायतेच कश्ट तिणें काडले. सुमार 3 दीस ती कश्टवली. व्हडवडे तिणें सोंसले. घोच्यांनी जाता ते उपाय घेतले. जाता ती वखदां तिका दिलीं. आपल्या सगल्या देवांक तांणी उलो मारलो, पूण कांयच गूण पडोंक ना. जेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक ही खबर गमली, आपल्या एकल्या सांगात्याक जो लोकल त्याच गांवचो आसलो ताका घेवन तो तांगेर गेलो. आनी तो अशें बरयता, जेन्ना ह्या गोराब्यांत हांव भितर सरलो, हांवें चिंतूंक ना ही दुसऱ्या देशांतली वो ही दुसऱ्या धर्माची असली कल्पना हांवें पयस दवरली. आनीक हांवें चिंतलें, जेजू सगल्यांचोच राजा. स्वर्ग आनी संवसार ताच्याच पांयां तळा आसात. ही सगलीं जेजूचींच भुरगीं. आनी ही कल्पना म्हज्या मनान हाडून हांवें कुर्साची कुरू ह्या घरांत काडली. त्या उपरांत आमचे बापा हें रोजार हांवें केलें आनीक भावार्थाची स्वता हांवें उचारलीं. ही सगली मागणी ताचो सांगाती आसलो ताणें तांचे भाशेन हे वस्तोरेक समजायली. आनी समजोणी मेळ्ळ्या उपरांत भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान ते वस्तोरे लागीं विचारलें, तुका बावतिज्म घेवंक खोशी आसा? आनी उक्त्या मनान आनी उक्त्या काळजान हे वस्तोरीन ताका म्हणलें खंय, वय म्हाका खोशी आसा बावतिज्म घेवंक. तेन्ना फ्रांसीस शावेरान शुभ वर्तमान उगडलें आनी शुभ वर्तमान ह्या गोराब्यांत वाचलें. आनी तो बरयता, पयलेच फावटी शुभ वर्तमानाची परगटणी ह्या गोराब्यांत जाली. आनी ते जाले उपरांत ताणें हे वस्तोरेक बावतिज्म दिलो. आनी घडलें तें हें, बावतिज्म दिवन रोखडोच ते वस्तोरेन आपल्या भुरग्याक जल्म दिलो. हें विजमीत पळोवन सगल्या गोराब्यांतल्या सगल्यांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनीक तांणी सगल्यांनी बावतिज्म घेतलो. शुभ वर्तमानाचो उर्बेवंत, काळजीदार आनी अखंड परगटणार व्हरतलो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर. आयच्या मिसाक तुमी जायतेच यादनीक पळयतात. पिलार संस्थेचे वांगडे आमी. आनी पिलारची संस्था एक मिशनार संस्था. आमचो आस्कारी ह्या पेट्रन सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो आस्कारी. ताचीच प्रेरणा घेवन ताच्याच पावलांनी आमी चलता. जे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपलें घर, आपली फामील, आपलो देश सोडून आमच्या देशांत तो आयलो शुभ वर्तमान परगट करूंक, तेच भाशेन आमी वेता. खेड्या गांवांनी, ज्या गांवांनी जेजूची खबर आजून पासून पावूंक ना,
त्या गांवांनी आमी वेता. जे भाशेन फ्रांसीस शावेरान जे सुवातेर तो गेलो तांच्यो भासो तो शिकलो. ही लर्न द लँग्वेजीस. ट्रान्सलेट करूंक प्रयत्न केलो आख्खो कॅटिकिझम हो दोतोन आनी दोतोन लोकांक ताणें शिकयली. तांचे संस्कृतायेन तो मिसळ जालो. ताच्याच पावलांनी चलून आमी असलीं पावलां मारता. शुभ वर्तमानाचे उर्बेवंत काळजीदार परगटणार आमी. पूण म्हाका इश्टानो, आयचो विशय आमकां उगडास करता न्हूच फकत फ्रांसीस बागयोन, फ्रांसीस शावेर, न्हूच फकत पिलारचे यादनीक व धर्मीक भावा भयणी, पूण आमी सगळीं शुभ वर्तमानाचे परगटणार. बावतिजमा दिसा हे आपणे सगल्यांक आमकां फावो जाता. बावतिजमाची घडी म्हाका इश्टानो एक पवित्र घडी. ह्या 20 मिनीट ह्या वेळार घडटा ताचो थाव आमच्यान घेवंक जायना. काडुकाच्या सोमदिरांत आमी बुडलोलीं आसलीं, देव आमचे पातक बक्षिता, उजवाडांत आमकां हाडटा. एक अस्मिताय आमकां दिता. वी गेट एन आयडेंटिटी. देवाची आपणायलोलीं भुरगीं आमी जाता आनी पवित्र सोबेची वांगडी ह्या त्या दिसाक आमी जाता. यादनीक एक वात आमच्या हातान दिवन म्हणटा, घे हो क्रिस्ताचो उजवाड. ह्याच उजवाडाची उर्बेवंत काळजीदार आमी परगटणार. कितें म्हूण आमी परगटतलीं म्हाका इश्टानो? जेजू विशीं कितें आमी परगटतलीं? आयची परब जेजू सर्वा सोगटाचो राजा ही आमी परब समोरमता. जेजू खरेंच राजा काय? ताचें जिवीत आमी पळयल्यार अशें दिसना तो राजा म्हणून. कित्याक एका गोरवाच्या गोट्यान तो जल्मलो. सादें जिवीत तो जियेलो. राजा जशें जियेता तशें ताच्या जिवितान कांयच आमकां दिसून येना. पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां कळीत करता की जेजू खरेंच राजा. शुभ वर्तमानांत पिलात आनी जेजू हांचे मदें भासाभास. पिलात एक राजपाल आनी जेजू कैदी. पिलाता सामकार आसा एक कैदी जेजू आनी पिलातान प्रूव करूंक जाय, साबीत करूंक जाय हो कैदी आसा तो राजा वो ना. कित्याक ताचेर मुखेल्यांनी गाराणें घातलेलें आसा. तो आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटा. सो ही हॅज टू प्रूव वेदर दीस प्रिजनर इज अ किंग ऑर नॉट. तर ताचो पयलो प्रश्न, तूं जुदेवांचो राजा? जेजू ताका होय वो ना अशें कांयच म्हणना. जेजू फकत म्हणटा म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. कितें सांगूंक सोदता? खरेपणीच हांव राजा. पूण त्या उपरांत म्हणटा त्याच पासत हांव जल्मलां, त्याच पासत हांव ह्या संवसारांत आयलां. जीजस वॉज बॉर्न अ किंग. आनी शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना देवदूत आंकवार मोरेक संदेश दिता तेन्ना तिका तो म्हणटा ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासनार तो बसतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचेना. जेजू राजा म्हणून तो जल्मची आदीं बाकीत केल्लें. जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना आंज मोडव्यांनी त्या गवण्याक म्हणलें दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक राजा जल्मला. जेन्ना विद्वान ताका भेट दिवंक आयले तांणी विचारलें जुदेवाचो राजा जल्मला तो खंय आसा. जेन्ना जेजू जेरुजालेम शारांत भितर सरलो एका राजाचो येवकार ताका दिलो. वाजोंत्रां वाजोवन ताळयो घेवन आंगोस्त्रां घालून ताका राजाचो येवकार ताका दिलो. जयजयकाराचीं गितां ताका गायलीं. आनी जेजू जेन्ना मेलो ताच्या कुर्सा वयर एक नामलेख बरयलोलो, जेजू नाजरेत जुदेवांचो राजा. पूण जेजू मोगाच्या इश्टानो न्हयच फकत राजा जुदेवांचो पूण तो राजा सगळ्या संवसाराचो. आनी जुवांच्या पुस्तकांत एक एक खुणे वरवीं हें आमकां थावें जाता. बागयोन जुआंव आपल्या पुस्तकांत बरोवन सांगता हो नामलेख जो बरयलोलो तो 3 भासांनी बरयलोलो, इन 3 डिफरंट लँग्वेजीस, हिब्रू, ग्रीक आनी लॅटीन. कितें खुणायता मोगाच्या इश्टानो? ह्यो 3य भासो संवसाराच्यो भासो, आख्ख्या संवसाराक तेन्ना संवसार आसलो तांच्यो भासो. म्हणटोच एक खुणा जेजू न्हयच फकत राजा जुदेवाचो पूण जेजू राजा आख्ख्याच संवसाराचो. आनी जेजू राजा संवसाराचो म्हूण कोण परगट करता? पिलात ही परगटणी करता. एक अनपावार्थी मनीस पिलात जेजूक संवसाराचो राजा म्हणून परगट करता.
ताणें साबीत करूंक जाय आसलें होकूय दी जो म्हजे सामकारा आसा तो राजा वो ना, सगल्यांक साबीत करून परगट कोत्ता जेजू खरेंच सगल्यांचो राजा. पूण आमी पळयता मोगाच्या इश्टाणो, जेजू म्हणटा जेजूची राजवटकी पदवेची न्हय, जेजूची राजवटकी हुकुमशायेची न्हय, ताची राजवटकी रगत व्हारोवन दुसऱ्यांक आपले गुलाम करपाचें न्हय, पूण जेजूची राजवटकी मोगाची, शांतीची, नितीची. आमी ताची फाटलावदारां ह्याच ताच्याच मोगान, ताचे शांतीन आनी ताच्याच बळान आमी फुडें वचूंक तो आयज आमकां आपयता. भाग्यवान फ्रांसीस शावेर पोरगोटणी करूंक आपलो देश सोडून आयलो. आमी यादनीक भाव आमचो गांव सोडून, आमची फामील सोडून पोरगोटणी करूंक दुसऱ्या देशांनी, दुसऱ्या गांवांनी वेता. तुमी तुमच्या शुभ वर्तमानाची पोरगोटणी खंय आमी करूंक जाता. कोंकणी भाशेन एक बरें गायन आमी गायता. जंय हांव आसां, जंय हांव भोंवतां, जंय वावर करतां, जंय उलयतां, थंय हांवें तुका परगटूंक. म्हाका इश्टाणो काय बरें हें गायन आमचें आटापता शुभ वर्तमानाची परगटणी कशे भाशेन आनी खंय आमी करूंक जाय. खंयच्याय सुवातेर तूं आसूं, कसलेय परिस्थितीन तूं आसूं, जंय तुवें आसा, जंय भोंवता, जंय वावर करता, जंय तूं उलयता, तुज्या उतरांनी, तुज्या कन्यांनी शुभ वर्तमानाची परगटणी तूं करता. तोच जेजू मोगाच्या इश्टानो जो राजा आमच्या काळजांनी येतलो. ताची राजवटकी मोगाची, शांतीची, अपुरबायेची, समजिकायेची. आमी ताची फाटलावदारां मोगाची मनशां, शांतीची मनशां, अपुरबायेची मनशां जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा आनीक बळ मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया म्हणून. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, पिता जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवापण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडी आमची मागणी सर्गीच्या बापाक आमी उबा रावया. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. आमच्या पाप सायबान, बिस्म सायबांनी, यादनिकांनी आनी मोतवाशांनी दिल्ल्या आपोवण्याक विस्वाशी रावूं, पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू क्रिस्त सगोट संवसाराचो राजा ताजी तत्वां उर्बेन परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी, ओदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी समाजान स्वता निती आनी शांती खातीर वावरूंक दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक बरे नमुणे ते जावं तांकां बापाचो आदार मागुया. पवित्र स्नान घेतलोल्या दर एका वांगड्यान आपली जबाबदारी वळखून घेवंक आनी शिववर्तमानाचे उर्बेवंत परगटणार जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
सगळ्या लोकांनी सोम्या जेजूक आपल्या जिविताचो दोनी आनी राजा करूंक आनी ताज्या राजाच्या तत्वां प्रमाणे चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. सोपून गेल्ली आमची भावा भयणी ह्या वर्साक बागेवन सा फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेच्या दोबाजीक दाखोवण्याक आमचे मोदें ना. तांकां सासणाचो विसो क्रिस्ताच्या रायाच्या सुर्गीच्या राजान फावो जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. थोडो वेळ ओगी रावन आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. भोव दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर घाल. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकांचें बोगसणें जोडूंक सगळ्या मनशांक तुजे वेगेंत हाडूंक तुज्याच पुताक ह्या संवसारांत आमची बोली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बोली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत सोमेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकवटाव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काणी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आनंदाच्या तेलान माखून खेलोय सासनाक यादनीक आमचो आनी एकलोच राय सर्व रोचनेचो. शांतीची तो निर्मळ बोली कुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुडाची सोडवून सोंपाडली. सगळे रोचनेक आपल्या अधिकाराक खाल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज तुजे मोहिमेक ताणें ओपून दिलें. राज स्वताचें आनी जिविताचें, राज नितीचें
मोगाचें आनी सवस्कायेचें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vartaco good porgotuia. Somia Jesu tuce moro, ami sohoruta, tuce muda jivon bon, ami porgota, tuca eria, tuca बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सवीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगन वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, बागयोन चुजे तिचो पोती, बागयोन दोर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या उता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताल्लेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. Dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dolis peccata mundi, dona nobis pace. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कॅथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. कोम्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बावतीन संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेसू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोधता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवाजुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, स्वामी जेजू क्रिस्त सोगटा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो आज्ञा पाडूंक आमकां अभिमान भोगता. ताच्या दोबाजीक परबे दिसा अमोर जिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां. तें जिवीत सासणीक वैभवान स्वर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट सोमरमतल्या
फ्रँकी कार्वोलो ताका आनी 6 बलिदानान वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्या मिसाचो वेळ हे पोरी. सकाळीं 6 वरांचेर, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर, आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 वरांचेर. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसा जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडोल घातलोलें आसा, थंय वचून तें करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. फाल्यां एलेक्झांड्राची बागयोन कातरिनाची परब. आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयल्या. पोरबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासर जातोलें. तशेंच चोत्राय दवरची. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर मीस आसचें ना. नोव्हेंबराचे 26 फ्रेंच भाशेन मीस आसतलें सांजे 2 वरांचेर. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. मातशें बसूया. आमचे संस्थेच्या नांवान 2 उतरां दिनवासनेची उतरां उलोवंक सोदता. पयलें आमचें दिनवास देवाक आनी आर्गां, कित्याक ताणें आमकां ह्या सोबीत आनी पवित्र जाग्यार ह्या पयल्या नोवेनाच्या दिसाचें दिनवासनेचें मीस भेटोवंक आमकां सोयेक दिलो. देवाक आमचें व्हड दिनवास. खेरीत भाशेन दिनवासता फादर पेत्रुसियो ह्या बाजलिकाच्या रॅक्टराक ताणें आमकां आमचे संस्थेक हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हो सोयेक दिलो आनी सगळें सोंपेपण आमकां दिलें. ताचेर आनी ताच्या गवळीक वावराचेर देवाची उपट बेसावां आमी मागता. म्हजे खेरीत दिनवास आयचो मुखेल यादनीक फादर फ्रँकी कार्वालो, आमचे व्हडले सेमिनारीचो प्रोफेसर. ताणें आयचें मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी आमकां बागवन फ्रांसिस्काच्या पावलांनी चलोवंक प्रेरणा दिली. तशेंच फादर जॉन बेनेट ताका दिनवासता. ताणें ह्या मिसाची सगळी मांडावळ आनी तयारी बरे भाशेन करूंक आमकां ह्या मिसान सितापेन वांटो घेवंक आदार दिलो. तशेंच दिनवासता हांगा वावुरतल्या सगळ्या वॉलंटियर्स भावा भयणांक आमकां हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक सगळें सोंपेपण आनी आमकां आदार दिलो. म्हजे दिनवास आमचे पिलारचे सेमिनारीच्या ब्रादरांक ताणें आपल्या स्वादीक थाळ्यांनी मिसाची गायनां गावन आमकां ह्या मिसांत भोगतीन भाग घेवंक आदार दिलो. बागयोन फ्रांसीस शावेर आमचे संस्थेचो पात्रोन. ताची प्रेरणा घेवन ताच्या पावलांनी चलून आमचे पिलारचे मिशनर पयस पयस गांवांनी मिसावाचें काम करतात. तांकां आमच्या मागण्यांनी दवरुया आनी आयज जे हांगासर साबार जाण हाजीर जाल्यात तांचेर सगळ्यांचेर देवाचें उपट बेसावां आमी मागुया. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार
तुजे विनोंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेसू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकणटा आमेन.